इयत्ता 9च्या उर्दू विषयाच्या प्रश्नपत्रिकेत गोंय शालांत मंडळान घोळ घाल्ल्याचो प्रकार उक्ताडा आयला। पहिल्या सत्र परीक्षेच्या उर्दू विषयाच्या प्रश्नपत्रिके सयत उत्तर पत्रिका जोडून आशिल्ल्याचे दिवचलच्या 2 शाळांनी नदरेक आयले। मात विद्यार्थ्याच्या हातांत प्रश्नपत्रिका पडचे पयलींच शाळेच्या शिक्षकांनी उत्तर पत्रिका काढली। सध्या शाळांनी प्रथम सत्र परीक्षा सुरू आसा। फाटल्या 17 तारखेच्यान ही परीक्षा चालू जाल्या। आयज बिरेस्तारा मराठी आणि उर्दू ह्या विशयाचो पेपर आशिल्लो। इयत्ता 9 खातीर आता गोवा बोर्डा वतीन परीक्षेचे पेपर काडटात। एक सरकारी आणि एक खाजगी मेळून दिवचल शारांतल्या 2 शाळांनी उर्दू विशय शिकयतात। आयज सकाळी 9 वरांचेर जेन्ना परीक्षा सुरू जावपाची वेळ आयली तेन्ना परीक्षा हॉलांत शिक्षकांनी गोवा बोर्डान धाडिल्ली इयत्ता 9च्या प्रश्नपत्रिकांची बंडलां फोडली। तेन्ना त्या बंडलांनी आशिल्ल्या प्रश्नपत्रिकांक जोडून की आन्सर पेपर म्हळ्यार उत्तर पत्रिका आशिल्ल्याचे कांय शिक्षकांच्या नदरेक आयले। बेगोबेग ह्या शिक्षकांनी धांवपळ करून एकमेकांक सांगून उर्दू विशयाच्या प्रश्नपत्रिकेक जोडून आशिल्ली उत्तर पत्रिका काडली आणि ताचे उपरांत ह्यो प्रश्नपत्रिका विद्यार्थ्यांच्या हातांत दिले। वेळारूच उत्तर पत्रिका काडिल्ल्यान व्हडलोसो गोंधळ निर्माण जावंक ना। ही गजाल खरी आसा, हो प्रकार खरो आसा, मात ह्या विशीं उलोवपाक शिक्षकांनी न्हयकार दिलो। ह्या प्रकाराक लागून गोवा बोर्डाची घाळपणां उक्ताडार आयल्या। आता ह्या संदर्भात गोवा बोर्ड कितें आनी कशी कारवाय करतात तें पळोवचें पडटलें। गोमंतक टीव्ही खातीर हांव रिपोर्टर तुकाराम सावंत।